आयचे सुवार्तेंत जेजू एका सुवासान वंप्याची वपारी सांगता. ती वपार सांगलोलो उद्देशी स्पश्ट करता आणि ते वपारीचो अर्थ विवरिता. हे वपारीचो अर्थ आपणाक संपूर्ण समजला म्हणून खंयच्याय एका जाणाऱ्यान सयत सांगूंक धैर्य आसा? बिलकुल ना. जेजूचे वपारींत वंपी वंपताना थोडें बी मेरेर, थोडें बी कडपी सुवातेर, थोडें कांट्या जडकुटा मोदें आनी थोडें बरे सुवातेर पडता. बरे सुवातेर पडलेलें बी मात्र 30, 60, 100 वांट्यांनी बरो फळ दिवंक पावलें. फळ दिनासलेले सुवातेर वंपुल्ल्या त्या वंप्याची चूक दर्या. तो वंपी जेजूस आसून सर्गींच्या राजाची शिकवणूक वंपताना वा शिकयताना की तेंच थर करिनासतना सर्वांकी ती शिकयता. सर्वांनी बरो फळ जोडूंक जाय म्हणून ताची आशा. आनी एके रितीन ह्यो 4 सुवाती आमीच जावंक साध्य आसा. थोड्या पावटी देवा उतराक वा राजा विशांतल्या उतराक आमीच मेर, खडपी सुवात, कांट्या जडकुटां आनी बरी सुवात जाता. ह्यो विविध सुवाती मनशांनी देवाच्या उतराक वा क्रिस्ताचे शिकवणेक दिवची प्रतिक्रिया म्हणयेत तरी एकाच मनशान विविध संदर्भांनी दिवच्यो प्रतिक्रियाय म्हणयेत. खंयचेय परिस्थितींत देवा उतर सकला पडूंक दिनाशे जागृत करचे आनी तें फळाबरीत करची जबाबदारी हर एकल्याक आसा. देवाचें उतर वा राजाची शिकवणूक ती बरी तरी काळजा मना जिवितांतली ती काण्ण व्हरूंक सोदच्यो, त्यो सुकोवच्यो, चिरडूंक करच्यो आडकळी सदांच आसात आनी सबार आसात. इल्ल्यो इल्ल्यो तरी ह्यो 4 सुवाती मुजे थंयच आसात. पूण बरी सुवात रचची पडटा. हर एके घडये, हर एके परिस्थितींत देवाच्या उतराक बरी प्रतिक्रिया दिवचीच पडटा. फळां बरीत जावच्याक ही प्रतिक्रिया दिवची पडटा. क्रिस्ताक मानवच्याक आनी सर्गी राजाची खरी नागरीक जावच्याक.